गोय विधानसभा पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिसा भाजप सरकारान पलटी मारली अशें बाणावलेचो आमदार वेंजी वेगस सांगता। ह्या अधिवेशनात आमी लोकांचे प्रश्न मांडटले, तशेंच आमी 7 विरोधी आमदार मेळून ह्या सरकाराक म्हारग पडपाचे आसात। आमी ह्या सरकाराक एक्सपोज करतलेच अशी तिडकूय आमदार वेंजीन उक्तायल्या। हे सरकाराक जो पलटी सरकार आहा, सगळे कामाक पलटी मारून मारून हे माझे 2 वर्स जी हाय हो सरकार तेमी चलयला पलटी मारून। तो सरकार आजूय तुमचो असेंब्ली सेशना फर्स्ट डेयाक पलटी मारीत आसले आनी तेमी जे एनईपीचे क्वेश्चन जे आज रेज जावपा आशिल्ले एनईपीचे आज आख्खे आमगे एड्युकेशनल सिस्टम मुखावयलो फ्युचर जो आहा तो सेट करपाक कितकोन सुदरगत करपा जाय, वॉट आर द इश्यूज, लँग्वेजीस लागून इश्यूज आहा। सो हे सगळे टॉपिक्स जे एनईपीचे डिस्कस करपाले ते अवॉइड करपा जाय म्हणून तेमी एक इश्यू घेयलो आनी इतली बोवाड केलो। अशें दिसतालें की ऑपोजिशन बोवाड मारता आनी रकलस करून आज तेमी ते 1 वर तेमी हे केले पावर टॅरिफाचे हाडले। तुमी चोयला कितें जाता तें सिट्युएशन आज इतली पावस पडला आनी सगळे कडेन करंट्स ना। सो हे दोनी मेन क्वेश्चन जे डिस्कशनां येवपा आसली ती आज तेमी केशे भाशेन हे केले। बट आमकां भरपूर टायम आहा, बजेटा आहा आनी एनईपी क्वेश्चन जाय, आमी क्वेश्चन्स काडटले। पूण हो सरकारा गेलो हिडन जो अजेंडा आहा एनईपी लागून थोडे इस्कलांक फेवरेटिझम करपाक आनी थोडे इस्कलांक मुखार काडपाक आनी नये इस्कलांक हाडपाक, इन्व्हेस्टरांक हाडपाक आनी पयशे करपाक हे हिडन अजेंडा एक्सपोज जातलो आनी ताका लागून आज एनईपी ते एश कोन करताय फॉलो कोनाय।